सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरवातेक आमी गायन गावुया. सोतांव तुका A24 पान 12 A24 पेज 12. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले मार्गारिता फारिया देवान तिका आपणास अशें आपूण वेल्यार एक वरस बसता कसलें तिचें पातोक आसना जाल्यार देवान तें धुवन काडून कसोरकीचें राजभाव करूंक आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायला आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समरपता जो आनी ग्लोरिया दे कोस्ता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूं सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखवान सांबाळूं म्हूण मागतना तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तशेंच मागूंक लायला स्विझल बटाले आयज आपलो जल्माचो दीस समरपता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी फाव करूंक सगळ्या वायटा विघ्नांतले राखवान सांबाळूं म्हूण मागुया. दोंदरे हे वाड्यात रावतले कुटुंबा पासत आमी मागता झेवियर वेगस आग्नेलो लॉपिस कामिलो अब्रियो एरिक टाकर कोनन जॉय ऑक्सिलियो दा सिल्वा क्रिस्टो लॉपिस डायको काब्रा सेली काब्रा आयवन वालादारिस के भाशेन कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव बीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. म्हजी बहीण मानू हाची दोनी वाचपां आमकां दुसऱ्या सवय मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमकां आपयता. तो जेजू भाशेन दुसऱ्या सवय हुस्क्यान भरलोलें आनी मोगाचें काळीज आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी तें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोणीचें सांग पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मोरांची तूं तोंडाव चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोसो प्रात अमोसो प्रात अमोसो बोगड प्रात हे पासत भाग्य सुद्दां संकवार मारे सगळ्यांक देवदूताक आनी भक्ताक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबिदार दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. थोडो सोबील उगीच रावन तुमचे कासकी ते देवा मुखार दवरा. सोर पोदबिदार सासणाचे देवा आमचो बाबाट बोर बसो आनी मोग चडय. आतां तुवें बासायलें तें चडूंक आमकां फाव सावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेताय राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. वागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. बा भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरेंच म्हूण म्हजें अंतोस करून म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड कोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक तामो नासलेलें दूख. तर जी मासा रोगता पोरमाणें म्हज्याच गोंत्रांनी त्या म्हज्याच बा भयणींक उपकारतलें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. तीं इस्रायल पोरजेचीं, तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यात. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचेच लागीं करार केलात. सोमरूत आनी सेवा धर्म तांचे पासत थारायल्यांत आनी तांकां बासावणी केल्यात. महापुर्वजांची सोन सोदती ताचे तावन रोगता मासा पोरमोणेच क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सोगल्यां पोरोस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणणी फावो आसलोलो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q5 बापा म्हज्या मोगाडा पान 167. Q5 पेज 167. Amen.
कुशीक तुजो उपकार म्हाका सगळ्यांक तोया सगळेच मोगान घेता बाबा म्हज्या मोगाना बाबा म्हज्या मोगाना बाबा म्हज्या मोगाना बाबा म्हज्या मोगाना तुजीच कुशीक जावनी म्हजे सगळे सुच्या सगळ्यारूच नाय सगळे इतले सुखी रावूच काळीज म्हजे तुजे लागीं आनीक मागचें कितें बाबा म्हज्या मोगाना बाबा म्हज्या मोगाना बाबा म्हज्या मोगाना बाबा म्हज्या मोगाना सगळीं उबी रावया उद्गाराक गायन गावया B4 पान 22 B4 पेज 22 आमी दुसरो श्लोक गावचो Sorrispora, soy, sorrispora, soy. Gesù tu ci udra, donele acudo. Gesù tu ci udra, unchiam cielo. Gesù tu ci udra, tu ci udra. Sorrispora, soy, sorrispora, soy. Sorvespo तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं Luca Bormone Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान वयला तुका सोम्या एका सोनवारा दिसाक फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले नायकूत जालोलो कोण एकलो मनीस थंय ताच्या मोऱ्यांत आसलो धर्मशास्त्रान आनी फारिसेवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें सोनवारा दिसाक पिडे वतांक बरी करूं येता की ना पूण ते ओगेच रावले तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें तुमच्या कोणाचोय पूत वो पाडो बांयत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोकडोच ताका काडी नासतना तो रावत मू ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आकाडी तुका क्रिस्ता म्हजे बहीण मानवाचे पयले वाचपांत भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप थंयसर भाग्योंत पावलो अशें म्हणटा म्हज्या बाबा भयणीक उपकारते जाल्यार हांवूच भायर आलोलो कसो जावंक तयार आसतो आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें करता एका पिडेस्ताक बरो करता पूण बरो केलो आसतना देखून ताची टिका करतात पूण म्हजे भयण मानून टिका करता म्हूण जेजू फाटीं सरना पूण जें दुसऱ्या सोबे हो मोग दाखोवंक जाय आसलो आनी बरेंपण दाखोवंक जाय आसलें तें जेजू दाखयत रावता म्हजे भयण मानूं दुसऱ्या सोबे मोग दाखोवंक हुस्को दाखोवंक केन्नाच आमी फाटीं सरूंक पावना कोणेच आमकां आडूंक जायना आनी केन्नाच बरेंपण आमचें उणें जावंक पावना पूण वेगवेगळीं कारणां आसात जीं आमकां दुसऱ्या सोबे हो मोग
हुस्को दाखोवंक फाटी काडटा वा आमी खंयसर तरी कमी पडटा वा कसल्यो तरी आडकोळ्यो आसात ज्यो दुसऱ्या सोबे हो मोग हो हुस्को बरेपण दाखोवंक जावं ते मागीर म्हज्याच कुटुंबाच्या वांगड्या सोबे वा जावं समाजांत हांव जियेता तेन्ना 3 कारणां मोजबून म्हणून तुमचे मुखार दवरता आनी वेगवेगळीं कारणां आसतलीं. एक कारण जावंक जाता तें म्हणल्यार सेल्फ सेंटर्डनेस, अपस्वार्थी. आमी आमचें चिंत्ता, हांव म्हजें चिंत्ता, म्हजेच आवडे, म्हजेच खोशी, म्हजेच कम्फर्ट झोन. आनी जेन्ना हांव म्हजें चिंत्ता तेन्ना इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी दुसऱ्यांक पावंक. आयचे पयले वाचपांत भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरयलेलें तो आपलें चिंतिनासलो पूण ताका हुस्को आसलो दुसऱ्यांचो. आनी देखूनच म्हजे भयण म्हणू जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक तो फाटी सरोना, तो फाटी सरोना. तो मरूंक देखून कोस्ट देखून बगूंक आनी तो बोणकोणीन देखून आसा, ताका थंयसर खूब पिडापीड मार पडटा पूण तो आपलें चिंतिना, दुसऱ्याचें चिंत्ता आनी हे भाशेन तो दुसऱ्या सोबी हो मोग हुस्को दाखोवंक पावता. आमच्या जर जिवितांत ही आडकोळ आसत की हांव म्हजें चिंत्ता, म्हाका जाय म्हजी सपनां पुरी जाल्लीं वो म्हाका जाय म्हजी खोशी आसात त्यो साकार जाल्ल्यो वो म्हजें कम्फर्ट झोन आसा तें म्हाका मेवलोलें. दुसरें कारण जावंक जाता इज अ फियर, भिरांत आसा. जर तर हांवें कितें बरें केलें जाल्यार लोक म्हाका कितें म्हणटलो, लोक म्हाका कशे तरेन पळयतलो, हाव पीपल आर गोईंग टू क्रिटिसायज मी. ही भिरांत आसा. एके फावटी लॉस दिसता, आय फील शाय डुईंग समथींग गूड. जेन्ना कोण आसा तें ती कितें म्हणटली ती सगळीं पळयतात. हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू हे फारिजवागेर जेवणाक थंयसर बसून आसलो. ताकाय कितें आसली थंयसरूय आडकोळी आसली कित्याक तो सोनवार जावन आसलो. सोनवारा दिसाक तांचो कायदो आसलो, कांय काम करूंक जायना, पिडे वतांक बरी करूंक जायना. पूण म्हजे भयण मानू जेजू तांकां भियेना. पूण जेजू जाणा आसलो हे कायद्या परस मनशा सोबी हो मोग, हो मनशा सोबी हुस्को. दुसरे आपणाक कितें म्हणटलें तें ताका पर्वा नासली. आनी देखूनच म्हजे भयण मानू जेजू हे मनशा सोबे बरेपण मोग दाखयत गेलो. कोणी आमच्या जिवितांत ही आडकोळ आसा जायत की हांव भियेता वो लोक म्हाका कितें म्हणटलो वो म्हाका लॉस दिसता हें बरें करूंक. आनी तिसरें कारण जावंक येता म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत जे अस्कोते आसा, our mind and heart is always wicked. सदांच आमचें मन काळीज वायट हवे. आमकां दुसऱ्याचें आनी बरें जाल्लें नाका. सदांच आमी दुसऱ्याचें बरें वायट उलयता, वायट चिंतता आनी जेन्ना हें वायट चिंतता, वायट उलयता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक पावना, वायटूच करूंक पावता. सो आमचें मनूय तसलें आसा, आमचें काळीज तसलें आसा, ऑल द टायम नेगेटीव. ऑल द टायम थिंकींग नेगेटीव, ऑल सगळें. आनी जितलो हांव नेगेटीव चिंतता तितलो म्हजे भयण मानू जें बरें आसा, जें पॉजिटीव आसा तें हांव करूंक पावना. तर आमचें मन आनी काळीज कसलें आसा तें आमकांच प्रश्न करया. आमकां कितें आडयता काय दुसऱ्या सोबे हो मोग, हो हुस्को हें बरेंपण दाखोवंक. हो नियाळ कोत्ता तेन्ना पयले सुवातेर आमच्याच कुटुंबांत आमी नदर मारुया. वॉट इज स्टॉपिंग मी टू हेल्प माय ब्रदर एंड सिस्टर. आमच्याच कुटुंबांत आनी मागीर समाजांतूय जायतीं हुस्कोत आसात, जायते बाबा भयणाक आदार जायो, मोग जाय, बरेंपण जाय. कितें म्हाका आडयता काय. सो आख्खो दिसभर आमी नियाळ करया आनी जे आमच्या जिवितांत ज्यो आडकोळी आसात त्यो आमी पयस करया आनी आमकां सगल्यांक जेजू भाशेन मोगाचें, हुस्क्यान भरलेलें, सेवेचें आनी दुसऱ्यांक पावतलें आनी दुसऱ्यांक आदार दितलें काळीज आमकां सण एकल्याक मागुया. बेठोनेंग आमी गायन गावुया सी 30 सर्वेस्वरा मानून गे पान 42 सी 33 पेज 42. Dar pratea pe Pritum de la Cuciți
म्हज्या बाबा भयणांनो म्हज्या तुमचें बलिदान सूट पुतविदार देव बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन मोहिमेमध्ये देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिसकार अशें आमचे सेवे वरवीं तुका उदीक महिमा आमी दिवंक पाव मागता तुज्या पुता जिवचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां भरया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतवेदाना सासनाचे देवा सोर कांय सोदता हेजे क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका तीन वासूंक पावो कांय दोनीतीच आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या ओनोद सोपता वरवीं तुवें सगलें रचलें पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलें पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोस मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कशी पाळली आनी एक पवित्र पोसा तुका सोडून घेतली देखून देवदूतान समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. बापा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोंसुंकच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकाचे बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मुजच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गूड परगटुया तुझ्या कुर्सानी बाबा जुच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडान सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुड्या रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आतारी कोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रित्य मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी मार्गारिताची काकलूत कर ते कांय संवसारांतली तुवें आपूण वेल्यार वरस पडटा जशी पयस ना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन सांग पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुद्दां मेले ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यां जुजे तिचो पोती भाग्यां धर्म दता भाग्यां सुसेवास सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता पुरपी. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोद वेदार बापा, सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हज्या भयणीनो, जायत्यांक आमकां फियर दुसऱ्याक आदार दिवप ती कितें म्हणटली, ती कशे तरेन पळयतली. आनी दुसरी म्हाका लॉस दिसता, आय फील शाय. देवाचें उतर देखून परगटूंक सगल्यांक सांगूंक समटायम्स वी फील शाय. म्हज्या भयणीनो, सगळे आडकोळी पयस करुया. आमचें क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार एकामेकाक पावप, एकामेकाचो मोग करप, एकामेका सगळ्यांक हुस्को धरप. आनी हेंच कितें म्हज्या भयणीनो आमकां सर्गीच्या राज्यांत पावयता. तर हो मोग, हो हुस्को, हें बरेंपण पयले सुवातेर आमच्याच कुटुंबाच्या वांगड्या सोबे आनी दुसऱ्या सोबे आमी दाखोवंक जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां ताळणे पडू नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या कुऱ्या जिवितांत सोबस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां जुदाक आकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेस क्रिस्ता तुमच्या दोरमताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुपेच्या भावाटाचेर तिस्कार. आमचे कशे परमळे तुका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटांत सांबाळ. जे ते राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनात. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पुढच्या एकाच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया. डी 30 आनी 4 ओथम्या म्हज्या गायन खोर 5, 60 आनी 5. डी 34 पेज 65. Ocie mi to ci
प्रार्थूया. जेजूच्यान आमचे मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावसो. ताचे वरवीं आमकां जिवच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तो जे कुणे रुपान आमी समोरोबून घेतला त्या जिवितांत स्वतान आनी सरकार सोपुनायन आमकां मेळोसें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हजे भयण मानू, आयज सावन आमी आमची रुजाय सायबिणीची नोवेना सुरू करता. आयज सांजेर 5:30 वाजता तेस आनीक 6 वाजता नोवेनाची मीस आसतली. तो मागतलो हें आमचें नोवेना आनी ते परबेक आमी तयार जाता म्हणटूच जाता तितल्यांनी ह्या नोवेनांत वांटो घेवचो. फाल्यांच्या दिसाक आमी सगल्या 7 भक्तांची परब आमी समोरपता. त्या दिसाक सकाळीं मिसा पयलें मीस 6:30 वाजता मांडोळ करूं विमन ऑफ होप. दुसरें मीस 7:30 वाजता सिनियर सिटीजन आनी तिसरें मीस 8:30 वाजता जातलें इंग्लिशीन. म्हजे भयण मानू, भुरगीं घरा लागीं आसात, भुरग्यांक हाडचें. मिसाक फाल्यांची आनी आयताराची म्हूण येतात ती, पूण फाल्यां कोणाक भुरग्यांक दवरी नाकात. घरा लागीं हॉलिडेजांस आसा म्हणटो बरे भाशेन हे फाल्यांच्या दिसाक आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामंगेली सामंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. आनी देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुंगराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक चलपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. जिवितांतूं उजवाडांतूं K4 पान 141 K4 पेज 141.